आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीवोन भयणी भावांनो, आयज जावन आसा क्रिस्त येण्याचो दुसरो आयतार आनी हो आयतार सेवा धर्माच्या वावराक भेटयला. दर एक सेवाधर्मीक वरोस देवान आमा मनशाचे सोडवणे पासत केल्ल्या अजापांचो उगडास हाडटा आनी सेवे धर्मान पोरगोट जातले देवाचे उतर आमचे जिवीत नवसरून सोरवणदाराच्या येण्याक पुर्तेपणी तयार आसूंक उजवाड दिता. ताच्यो वाटो नीत करात. हो आयच्या सेवा धर्माचो विशय मनान दवरून सोम्यांक घेवन ताची वाट तयार करूंक आमकां कृपा फावो कर म्हूण ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान देवा लागीं विश्वासान मागुया. आणि फावो ते परी आमी सांत वांटो घेवंक आमच्या पथकांचो उगडास करून देवाचे आनी एकामेकाचे खालतिकायेन बोगसणे मागुया. हांव पत्की सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तनान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच आग्वाद मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता हांव. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पथकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. मोहिमा देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती तेज्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या रया सर पदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करताव. आमी तुका दिनवासताव. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटाव. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शरीर तू संसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सासणाच्या आनी काकुत्सरा देवा तुज्या पुताक आमी दावी मेळूंक वेताव. संवसारीक कोरण्यो आमचे वाटेर आडकोड जायना जावच्याक सर्गीचे जाणवायेन आमची मौनां उसवाडाय. हे परी तूं आमकां दिवंक येता त्या सुखाचे वांटेली आमकां कोर. ह्या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी आमचे मदेकात सदां काल आपली राजवडकी चलयत आसा. सासणाच्या सासणांक आमेन. इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. म्हजे पोजेक बुजवण दियात, तिका बुजवण दियात म्हणटा तुमचो देव. जेरुजालेच्या काळजा कडेन उलोयात आनी ताका उलो करून सांगात. तिचे चाकरेचे दीस सोंपले, तिच्यान पातकांचें फारीकपण जालें. सगल्या तिच्या खोटेपणाक सोरेस्पराच्या हातांतली दुबेत खास तिणेन भोगली. एक तालो आड्डोता. ओरोण्यांत सोरेस्पराक एक वाट तयार करात. ओरोण्यांतल्या देवाक
एक नीट राजमारोग करून दवरात. सगळीं पालखी बरोवन येवं दी. दोरेक पर्वत आनी दोंगर कातरून सकयल पडूं दी. सगळीं उंच खोडपां सपाट जमीन जावं दी आनी सगळ्या लांब लांब दोंगरांचें मैदान जावं दी. तेन्ना सोरेस्पराची मोहिमा परगट जातली आनी आख्ख्या मनशा काळाक ती दिसतली. कित्याक ही उतरां सोरेस्पराच्या तोंडांतली. सियोनाक खुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा, उंच पर्वताचे तेंगशेर चडून वच. जेरुसल्याक खुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा, व्हडल्या ताळ्यान बोब मार. भिरांती विणे बोब मार. जुदाच्या नोकरांक सांग, हो पळय तुजो देव. पळय सोरेस्पोर आपले पदवेन येता. आपल्या बळान सगळें तो आपल्या ताब्यांत कोता. जैताचें इनाम ताचे बरोबर येता. ताच्या जैताची सगळीं चिनी ताच्या फुड्यान वेतात. मेंढरां राखणो कसो तो आपल्या हिंडाक चरयता. आपल्या हातांनी मेंदुल्ल्यांक उखलता. तांकां आपले खांकेन मारून वता आनी पोरोम काडलोल्यांक विसवाच्या जाग्यार पावयता. देवाचें उतोरें. ह्या देवाच्या उतराक तुमचो जबाब जातलो, तुजी काकूट आमकां दाखय सोरेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. म्हणया, तुजी काकूट आमकां दाखय सोरेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सोरेस्पोर सांगता तें चीत दिवन आयकोता. खरें शांतीची खबर देव सांगता. ताची भक्ती कोत्तोल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देशांत वसताली. जबाब, तुजी काकूट आमकां दाखय सोरेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटता. नीट आनी शांती एकामेकाक वेंगेंत घेतात. विस्वाशीपण भुमींतल्यान उपजतलें आनी स्वर्गांत तावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब, तुजी काकूट आमकां दाखय सोरेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. भाग्योत पेद्रूचे दुसरे चिटी वेलें वाचप. भोव मोगाच्या भावां भयणीनो, ही एक वोस तुमी कधीच विसरून फावना की सोरेस्परा मुखार एक दीस 1000 वर्सां सारको आनी 1000 वर्सां एका दिसा भाशेन. कांय जाणां तो काळो कोत्ता पूण सांगतीत, पूण सोरेस्पोर आपणेन बासायलां तें पाळूंक कालाव करिनान. तो तुमकां सोंसणिकायेन वागयता, कित्याक कोणाचेंच निसणटण ताका नाका. सगल्यांनी आपली चाल बदलली ताका जाय. सोरेस्पराचो दीस एक चोर कसो येतलो. त्या दिसा मळब गणगणान नाच जातलें. सृश्टीचे दातू उज्यान कोडोन वेतले. प्रितुमेचो आनी तातूंत आसलोल्या सोक्ताचो भस्म जातलो. ज्या दिसा मळब आकटें जावन नाच जातलें आनी सृश्टीचे दातू लासून कोट्टले, तो देवाचो दीस वेगीं पावूं म्हूण आशेवन रावात. आनी सगळें एक भाशेन संपतलें म्हणटच तुमचें जिवीत पातकावीण आनी भक्तिवंत जावनी. आमी नव्या मळबाची आनी नवे प्रितुमेची वाट पळयता, कित्याक अशी देवान आमकां भास दिल्या थंय प्रमाणीकपण वसतलें. देखून भोव प्रितीच्या भावां भयणीनो, तें म्हणसर तुमी ताका शांतीन मेळच्याक तांकता तितले उमेदीन निश्कळंकपणान आनी गुन्यांवां विणें जिवंक वावरात. देवाचें उतोरें. उद्गार उबी रावया.
सोरेस्पराचो मारोग तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात आनी आख्खे मनशाकोळ देवाचें तारण पळयतलें. Salves por soy, soy, salves por soy, salves por soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरबणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान सुरू जाता अशें इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकार बरयलोलें आसा. पळय, तुजे फुडें हांव म्हज्या दुताक धाडटा. तो तुजी वाट तयार करतलो. तोरण्यांत आड्डोतल्यांचो ताळो, सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात. तर पातकाचें बक्षणें मेळचे खातीर जिवीत बदलणेचें स्नान परगटूंक आयलोलो जुवांव अरण्यांत दिश्टी पडलो. आख्खो जुदेवाचो प्रांत आनी जेरुजलेमाचो सगळो लोक भायर सरून ताजेशी वेतालो आनी आपली पातकां सागून जॉर्दान नदीन ताच्या हातांतलें तें स्नान घेतालो. जुवांव उंटाच्या लोवेचे आंगावले न्हेसतालो आनी तोळ आनी रानवटी मोव खावन जियेतालो. भाशण करतना ताणें म्हणलें, म्हज्या फाटल्यान म्हजेवून बोलभोवन एकलो येता. सरपोट पडून ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. हांवें तुमकां उदकांत स्नान दिलां खरें, पूण तो तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. जेजू क्रिस्ताची बरी खबर ही वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या अपुरबायेच्या भयणी भावानो, क्रिस्त येण्याचो दुसरो आयतार आमी मनयता आनी ह्या दुसऱ्या आयताराक देवाचें उतर आमच्या कानार आतांच सादलां. पयल्या वाचपांत आमी आयकता इसायास प्रवादी आपले इस्रायल पोरजेक जी गुलामपणांत आसली तांकां बोरवाशाची खबर सांगता. देव हे परी तुमकां वागयतलो जशे परी एक बरो गवळी आपल्या शेळयांक राखता, ताच्या फुड्यान वेतात. जायते बरेपण देव तुमकां हाडटलो. ही बुजवणेची उतरां माबणीनो इस्रायल पोरजेक जी गुलामपणांत आसली, कश्टावताली, सोंसताली, त्रासान आसली, तांकां ही उतरां एकदम बरी आनी गरजेची आनी फायद्याची पडली. कित्याक जोडी मोडी दिशी पडलेली. ताका देवाचें दर्शन, देवाचो मारोग एके भाशेन ती विसरलेली. आमी जाणो कोणूय तो त्रासान आसात, कश्ट सोंसता, दुखांत आसा, तेन्ना ताची नदो देवाचे जबरशी पडना. पूण इसायास प्रवादी तांचो बावाड घट करता, तांकां बऱ्या गवळ्या भाशेन राखता, सांबाळटा आनी तांकां एके भाशेन एक करून दवरता. तशेंच आयच्या दुसऱ्या वाचपान बागयोन पेद्रू जो जेजूचो शीस आसलो, ताणें जेजूचो अणभव घेतलेलो, तोय पयल्या क्रिस्तांवांक हे परी तो उगडास करता. नव्या स्वर्गाक आनी नवे पृथ्वीक आमी आशेवन रावता. कोण हाडटलो नवो स्वर्ग, ही नवी पृथ्वी? जेजूचें येणें. जेन्ना जेजू येतलो आपल्या दोबाज्यान, तेन्ना नवो स्वर्ग आनी नवी पृथ्वी जातली. पूण हें जावचे आदीं बाबडीनो आमी जण एकल्यान आमच्या जिवितांतल्यान हो नवो स्वर्ग आनी नवी पृथ्वी अणभवूंक जाय आमच्या जिवितांत पयले सुवातेर. आनी आमी ती अणभवली, आमी दुसऱ्यांकूय जावंक जाय. एके भाशेन उत्तेजन, इन्स्पिरेशन तांच्याय जिवितांत हे नवेपण हाडूंक. नवो स्वर्ग आनी नवी पृथ्वी म्हणजे हो संवसार बदलचो ना, ही सृश्टी बदलची ना. ही सृश्टी आसतली तशीच आसतली, पूण बरेपण येतलें, पाड जावची ना. आमी पळयता बाबडीनो कितले सृश्टीचेर आयज
बलात्कार जाला, सृश्टीचेर बलात्कार जाला, डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनवायरमेंट, दोंगर कापून, झाडां कातरून, दर्यान पोजोळपण उडोवन, सगळे पोल्युशन दर्यान पर्यान. तुम्ही काल पोर वाचला जायत म्हाका दिसता काणकोण सगलो मेव वेळेचेर आयला. कावो काय हाचे कार्बनाचे कसले कोलाचे ब्लॉक्स वेळेर उदकांतल्यान. आतां खंय ते पोल्युशन जालां ते पळयात बावड्यो. खंयच्या शिमेर ह्या वरिश्ट दर्यान ते आमच्या गोंयांत पावले. मांडोवी पुलान तूं वयशी जाल्यार तुमकां गोमान येतलें कितें चलता तें पोल्युशन. इतले काजिनोज आसात, सगळो दर्या बावडीनो, सगळें उदक वारें पर्यान. हे सृश्टीचेर बलात्कार जाला बावडीनो. आनी आमी जावंक जाय ती मनशां जे हे बलात्कारपण, हे उद्रुश्ट आमी बंद करूंक प्रयत्न करूंक जाय. आयज जायते ग्रुप्स आमच्या गोंयांत उत्पन्न जाल्यात. बरेपण करुया म्हूण गोंयचो एकवट, गोंयकारांचो एकवट आनी जायते 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 ग्रुप्स आयल्या. आमी सपोर्ट करुया बावडीनो. जे कितें आमचे निर्णय घेतात, आमचे अधिकारी निर्णय घेतात, हे निर्णय आमकां बऱ्याक पडटले वो ना हें आमी चिंतूंक जाय. आमी ओगीच रावन आत कवडून बसल्यात, आमचेच पाड जातले आनी आमचे फुडले पिळगेचेय पाड जातले. आमच्या भुरग्यांक कांयच मेळचें ना. आमी गोटेक मरून वेतले, पूण फुडले पिळगेचें कितें? जें कितें आमी जोडलां तें तांकां पावतलें? कांय ना. तर बावडीनो असलें जावंक जाय आमचें मन. नवी प्रितूम, नवो स्वर्ग आनी नवी सृश्टी. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता जोआव बावतिस्ताचें जिवीत खालतिकायेचें, ल्हानविकायेचें, सादेपणाचें, बेश्टें आंगावलें घालतालो, व्हडलें ना, नो स्टायल, नथींग, नो फॅशन, सिंपल लायफ. पूण देवाच्या मोगान तो रिगून आसलो, देवाच्या मोगान तो आसलो. आनी देवाचो जायतो लोक ताचे शिकुमसार जावंक वेतालो, आपल्या पातकाचे बोगसडे मागूंक वेतालो. ताका गोमलें, ह्या लोकांक गोमलें की जोआव बावतीस देवा कडसून आयला म्हूण. आनी देवा सोद आपल्या पातकांचे बोगसडे मागूंक वेता. बावडीनो ह्या दिसांनी घोडेक ह्या लॉकडावनाक लागून घोडेक आमच्यांनी आमकां घोडेक कुमसार जावंक भिरांत दिसता. पूण भिरांत दिसची न्हय. केन्नाय तुमकां जाय जाल्यार याद कुमसार जायात. आमी सगळीं पातकी म्हूण वळखून घेवया. हांव पयलो पातकी, आमी सगळीं पातकी. देवा सोद मिसान सुरू करतना आमी म्हणटा कितें? आमी पातकी म्हणना, कितें म्हणटा? हांव पातकी. सर पदवेदार देवाक हांव. आमी जायते फावटी बावडीनो चिंता की दुसरी पातकी म्हूण. आमी बरी, आमी सांतां आनी सांतिनी अशें आमकां दिसता. कोणूच सांत आनी सांतीन न्हय बावडीनो. आमचें जिवीत जावंक जाय नवेपण हाडटलें, बरेपण हाडटलें. तर मागुया ह्या दुसऱ्या आयताराक क्रिस्तांवांचें आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक देवाच्या मोगान, पेल्याच्या मोगान, सृश्टीच्या मोगान अदीक आनी अदीक रेवळलेलें कोर म्हूण अगेपणान दोळे धापून इलोगोत मागुया. उबी रावुया. सत मानता देवाक सर्पवेदार बाबा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोस्ताराक आनी जेजू क्रिस्ता तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेंत समलो, आंकवार मरेताय जल्मलो, पोंच प्रकारांत ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सर्पवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय ताण जिणे मेल्ल्यांची मुजरी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सगळे, भक्तांचो एकठार, पातकाचें मोगसाणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. भावार्थ्यांची मागणी देवा मुखार आमची मागणी, आमचे गरजो आमी आतां उबारुया. आमचे पवित्र सभेचे फुडारी जेजू बऱ्या गवळ्याच्या पावलांनी चलोवंक
आपले पोरजेक देवाच्या दयाल मोगाचे आनी बुजवणीचे दूत आनी गोवाय जावं तांकां पवित्र आत्म्यान बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे सरकारी वडील सोर धर्माचे मनशां मदें भेदभावाची दुर्गा न्हय, पूण नीत स्वताचे मार्गार चलून शांती आनी एकचार बांदपाच्यो वाटो सोदूंक तांकां जाणवायेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. हो क्रिस्त येण्याचो काल देवान आमकां फावो केल्ले देणे म्हूण उपकारी काळजान वळखून ह्या काळजान देवाचे उतर आमकां आपयता ते जिविताचे नवसोरणेन आयती रावूंक आनी सोम्यांक घेवंक आमचे काळजाची वाट नीट करूंक आमकां उजवाडान बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. तुजे मुखार आमची मागणी आमच्यो गोरसो आमी उबारल्यात. आमकां सगल्यांक बरी मनशां करून दुसऱ्यांक बरेपण शिंपडायतलीं आनी हे तरेन जेजूच्या जल्माचे परबेक खुशालकायेन बऱ्या मनान नितोळ काळजान तयार जावंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. भावनो भयणीनो हे आमचें बलिदान सरपदवेदात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सोरेस्कोर मानून घेवं. दयाळ बापा, खालत्या काळजा आनी मागणी आनी तेणी आमी तुका भेटयता. आमच्या पुण्यांक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटोवणी वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर्व गरजांनी काकलुतेन आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमेन. एके लायनीन वचात आनी एके लायनीन परतून येयात. आतां ते पत्ते वचूं नाकात. गो ऑन वन लायन एंड कम बॅक ऑन द अदर लायन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सरपदवेदरा सासनाच्या देवा सर कल्याण सरबताय आमी तुका आव्हा काडूंक फावो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो
मोगार आमी ताचें मरण समरमता जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टा थीर बरवाशान ताच्या मोहिमे वंदऱ्यांक कोंतरेकता देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता तूं सगळ्या पवित्रपणाची सो तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कोर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उदो घेतलो तुका दिन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जो दोस्त ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासणीक कोराराचें रगत पातकाचें बक्षणे मेलच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वरोवतले हे म्हज्या उगडासाक करात मर्दाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता वो जिविताचो उंडो आनी सर्वणची काल सुखा समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कोणून रगत शेवतल्या मासो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा केप्रे तुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक फिलीप आमच्या बिस्व साहेबाक सगल्या यातिकी वरबाक तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बांबडीची काकलूत कोर कालच्या दिसा योग आमचो पाद्री भाव फादर जॉर्ज नाझारेत मेला तो क्लजिओमान पोरवरी आसतालो पूण ताच्या आदीं आमचे रायतूचे सिमनारीचो तो रेतोर आसलो शिक्षक आसलो शिकयतालो भुरग्यांक इतलीं वर्सां तांकां आनी तुजे इश्टागुदीन मेल्ल्या सोबेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोबेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अगवार मरे देवाचे माईत सांगाती तिशा पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्म दुतांक आमचे गोंयचे सांत बागयोन जुजेवाज बागयोन फ्रांसीस शावियर सर कालीन कमानवल्यान ते सगल्या सादा भक्तां बरोबर सास्ताच्या सुखांत आमकां वाटती तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. इस्रायलाचे पोरजेक बुजवण दियात तिका बुजवण दियात म्हणटा देव बागेवन पेद्रू आपले पोरजेक नवी मनशां जावंक आपयता आनी जुवांव बावतीस आपल्या शुभ वर्तमानान देवाचे उतर पोरजेक पोरगोडटा आनी ताचें जिवीत बदलूंक आदार दिता. आमच्या जिवितान ह्या क्रिस्तेच्या काळान बरी तयारी करूंक जेजूच्या जल्माचे परबेक खुशालकायी नितोळ काळजान आनी मनान आमी जेजूच्या जल्मांक तयार जावंक आमकां शिकय म्हूण
बापा लागीं हात जोडून जेजून शिकवलेले मागणे म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरायक जायस आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताणयेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सगळ्या वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे चेड्याक आमी बरो वाचन उतरेकता तर आमकां जुदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय सर वाकतांतली वाटाय. कित्याक राजवती पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सगळ्या सासना. जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय म्हणजे पवित्रवेच्या भावार्थाचे दिश्का आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूं सुकेक वटान मोगान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोब्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. शांती दियात. देवाचे शलये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शली संवसाराचे पाप काटती शलेच्या जेवणाक आपयलेली सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी जेजूची मेळटली. कूड रगत आमकां सासनाच्या जिविताक सांबाळूं. बाबा भणिनो, आमी आतां कोमजांव मिसांत दिवंक सुरू केला आनी कोमजांव मीस जातो दितल्या आनी लोक कोमजांव घेवन भायर वेतालो. पूण आतां आमी मिसांत दिता आदले भाशेन. पूण कोमजांव घेवचो, डिस्टन्सींग सांबाळचें आनी तुमच्या जाग्यार वचून पोत्तून बसचें. मिसार कोमजांव आनी मागीर उपरांत तुमी मागणें करचें. Jesus, स्वादिक बोल्या
दीस 8 तारखेर इमाकुलाद कोसेसांव सायबिणीचें फेस्त मीस 8 ब्रेसरा दीस युफेमिया मेंदोन्सा बेला विस्ता मीस तिच्या 7 दिसांचे 4:30 जातले. आयज क्रिस्तेनाचो दुसरो आयतार. मिसाची मांडावळ केल्या सेक्टर 14 आराडी 2 तांकां हांव काल सांगता हांव देव बरें करूं म्हणटा सगल्या तांच्या फुडाऱ्यांक आनी सहकार दितल्यांक. येता त्या आयतारा दीस मिसाची मांडावळ करूंक सेक्टर 13 आराडी 1. तुमी जाणो सोनवाराचें येवन इगोर साफ करूंक जाय, सगळे प्रोग्राम सॅनिटायझींग बी करचें आनी त्या उपरांत सकाळच्या मिसाची मांडावळ करची. तुमकां सांगला ते भाशेन आतांच्यान आमी कोमिजांव मिसान दितल्या म्हणटच तीच पद्दत तीच मांडावळ, पूण तुमी तुमच्या जाग्यार वचून दिमी घालून बसून मागणें करचें. जी कोण कोदेलेर आसात तांच्यांनी दिमी घालूंक जाता, उबी रावूंक जाता, पूण ते पॅसेज ब्लॉक करिनाकात. पॅसेज ब्लॉक केले मागीर दुसऱ्यांक वचूंक जावचें ना आपल्या जाग्यार. आनी कोमजांव दितोच तुमकां मास्क सारकें घालचें आनी 2 तेंपां कुशीन रावून कोमयांक घेवचो. जाग्यार व्हरनाकात, पासय मारनाकात जेजूक हातीन घेवन. 2 तेंपां घालचीं आनी कोमयांक घेवचो. 2 तेंपां घेवचीं आनी कोमयांक घेवचो आनी मागीर तुमच्या जाग्यार बेचे. JMJ हॉस्पिटल पर्वरीं घडोवन हाडटा फ्री डेंटल आनी सर्जरी कॅम्प. ह्यो डिटेल्स आमी बोर्डार घातल्यात. फ्री म्हणटच हाचो बरो फायदो तुमच्यांनी काडूंक येता. बोर्डाचेर सगळी माहिती घातल्या, उपकार करून ती वाचची. देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे लग्न जातात जेल्सन फेर्नांडीस, जोझफ आनी जामिना फेर्नांडीस कारांजालेचो. ताचे व्हंकलेचें नांव साफिरा पेरेरा. सॉलोमन आनी ओलिविया पेरेरा हांची धूव आल्तो बेला विस्ता ही तिसऱ्या निमणीची. डायगो एंटनी पेरेरा, वितोरीन बातिस्ट पेरेरा आनी फिलोमेन पेरेरा मोरोड सांगोलदा हाचो पूत. व्हंकलेचें नांव वालेन्सिया डिसूजा, जॉनी डिसूजा आनी मारिया डिसूजा हांची धूव गांवान पेडणेची ही पयलीची. स्टीवन पिंटो, आफ्रायम पिंटो आनी रिता फेर्नांडीस कुमिया मोरोड हांचो पूत. ताचे व्हंकलेचें नांव स्टेसी वेलेन्सिया डिसूजा, हॉरेस डिसूजा आनी फ्लॅवी डिसूजा गांवान मुंबयचे ही पयलीची. तेच भाशेन जोझफ डिकॉस्टा, पॉल डिकॉस्टा आनी रोजालिना डिकॉस्टा मायंद देवस वाडो सांगोलदा. ताचे व्हंकलेचें नांव पर्ल पिएदाद मार्कीस, झेवियर मार्कीस आनी कोसेसांव फुर्तादो गांवान शिरीदांवचे ही पयलीची. आंतोन फेर्नांडीस ब्रिंजेल, आंतोन फ्रांसीस ब्रिंजेल जुनियर चिको म्हणटा आमी ताका. फ्रांसीस शावियर ब्रिंजेल म्हणजे यांग चिको आनी कॉनी जोस्फीन ब्रिंजेल वान्सियो. ताचे व्हंकलेचें नांव मिनोश्का मारिया वाज, मारियानो वाज आनी मोनिका वाज नावेली ही पयलीची. हांचे मदें लग्न जावंक वचचो आसा जाल्यार आमकां सांगून दिवंक तुमकां जबाबदारी आसा. उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आत्मीक आमच्या पोसरांक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्याव. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूचे जाणवायक मोल करूंक आनी सर्गीच्या देण्यांक लोबदूंक आमकां शिकय. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. खुशाल आयतार तुमकां सगल्यांक आवड येता. तुका आवडटा फादर. Dargai begi
Jesus.